असली परिस्थिती आयल्या आयज गोंयांत सांगपाचें म्हणल्यार लॉ एंड ऑर्डर वायट दिसता सांगपाक. गोंयांत परिस्थिती असली आयिल्ली आसा, लॉ एंड ऑर्डर इज शेकन अप. लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा तें टोटली कॉलॅप्स जाल्लें आसा. वायट दिसता की ही पळय ही बायल जी विधवा जाल्या, रान जाल्ली आसा, 2 म्हयने जाता ते आसा, ताजो घोव पिड्ड्यार जावन, ताजे मायनर भुरगो पळय 3 वर्साचो बाबा आसा शॉन, ताजो व्हडलो पूत आनी ताजी माय, आवय, ताज्यो भयण्यो आनी आख्खी फॅमिली आमी नावेली साकून जे मांडपाचो ताजो घोव, ताचें नांव जावन आसा फिलीप पेरेरा, जो आशिल्लो एक पेंटर. 2 म्हयने पयलो फेब्रुवारी म्हयन्यांत नागमोडा जंक्शनाचेर एक्सिडंट जाल्लो आनी तो भुरग्याचें नांव जावन आसा रोहन रिबेलो. 19 वर्साच्या भुरग्यान गाडी हाडली रॅश ड्रायव्हिंग करून नेग्लिजंट मॅनरान. हाजो घोव जो एक्टिवाचेर वतालो हेल्मेट घालून, ताजेर येवन मारून ऑन द स्पॉट ताका मारलो आनी ताजें मरण आयलें. त्या दिसा ताका पुलिसा स्टेशनार हाडलो 12. इतले उगोत टील 6:30 ही वॉज नॉट बीन सेंट टू द मेडिकल्स. जेन्ना आमी आयलीं आनी हांगा पुलीस स्टेशनार बोवाड केली तेन्ना खंय तरी पुलिसांनी ताका काडलो आनी मेडिकलाक व्हेलो. रातची म्हणल्यार ताची बेल केली. वायट दिसता कितें म्हणल्यार आमकां सांगिल्लें बाब डायगो आशिल्लो तेन्ना पुलीस स्टेशनार. PI तुळशीदास वॉज गॉन ऑन अ लीव फॉर बेटर रिजन्स नो. वायट दिसता म्हणल्यार हांगा म्हाका कळटा सगळे पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आनी कोणाचे मृत्यूचेर देखून पॉलिटिक्स जाल्ली आसा. आमकां आयकपाक आयलें की खूब खंय पॉलिटिकल इंटरफरन्स जालें, त्या भुरग्याक अरेस्ट करप ना म्हणून. एक सादो ट्रक ड्रायव्हर केन्ना एक्सिडंट केलो तें तुमी आयकलां आसतलें. ट्रक ड्रायव्हराक सगळो लोक मारता आनी ताका हाडटा आनी पुलीस स्टेशनांत अरेस्ट करतात. पूण हांगा एका VIP ट्रिटमेंट दिल्ली. ह्या भुरग्याक तो रिबेलो जो आसा रोहन, ताका हाडून बसयल्लो. ओन्ली आफ्टर आमी बोवाड करतकीर ताका काडलो आनी मेडिकलाक व्हेलो आनी आमकां सांगली गाडी नाशिल्ली म्हणून. तें जालें. आमकां सांगलें ताजो पासपोर्ट ते सीज करतले म्हणून. पुलिसान सांगलें ही वील नॉट बी एबल टू गो. हांवें पुलिसाक सांगलें दॅट ही इज नॉट अ पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर. ताजो पासपोर्ट इंडियन आसा. तो 19 वर्साचो. तो बापूय बरोबर लंडन वयता ऑन विजिटींग. तें जालें. आतां दुसरें म्हणल्यार वायट दिसता म्हणल्यार 15 दीस जावना खंय ताजी गाडी खंय काडली आनी ताका दिली. 16-17 दिसां भितर गाडी दिली. रोकडो 16-17 दिसां भितर गाडी दिली आनी ताका तो खंय ऑलरेडी फ्लू टू लंडन. जेन्ना 12 दीस पयलीं हांव हांकां घेवन PIक मेळ्ळें तुळशीदासाक. आय आस्क्ड तुळशीदास हू गेव द ऑर्डर्स, हाव ही कूड फ्लाय टू लंडन इफ इट वॉज अ कॉमन मॅन. हेजो बापूय जो आयज मेल्लो आसा एक्सिडंटान, ताणें तो एक्सिडंट केल्लो जाल्यार तो आयज कोलवाले आसपाचो. पूण हो पॉश पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसा म्हूण हो भायर पावलो. दुसरें म्हणटा ती गाडी कशी दिली. म्हाका PIन सांगलें तुळशीदासान कोर्ट ऑर्डर आसा म्हणून. अरे जेन्ना हांव विचारलें चार्जशिटाची कॉपी दाखय म्हाका म्हणल्यार म्हाका सांगलें की कोर्ट ऑर्डर दिल्या म्हणून. चार्जशीटूच जावना मरे हेंची. हांकां आमी टायम लिमीट दिल्लो 12 दिसां भितर म्हणल्यार 15 तारीख म्हणल्यार 2 म्हयने जातात एक्सिडंटाक. चार्जशीट करना जाल्यार प्रतिमा येतलें, फॅमिली घेवन येतलें आनी दारांत बसतलें पुलीस स्टेशनाचेर. आतां आमी आयल्या आनी आमी आतां उलयतरी पुलिसाक हांवें एक्सपोज केलें. डोंट टेल मी लायज म्हणून. शो मी द कोर्ट ऑर्डर इफ द पासपोर्ट इज गिवन बाय द कोर्ट. आय हॅव कम टू नो दॅट पासपोर्ट हेणी सीजूच करूं ना खंय मडगांव पुलीस स्टेशनाक मडगांव घेवंकूच ना पासपोर्ट. दुसरें म्हणल्यार खंय गाडी हेजी म्हाका सांगतात ती गाडी तेजी दिली. आमी RTOची कॉग्निटी केली. जेजी एक्सिडंट जावन गेल्या तेजी गाडी काल पयर दिल्या आनी हाजी पळय 2 दिकान दिली. देर आर सो मेनी लुपहोल्स. आयज हांवें सांगिल्लें आसा वी आर नॉट गोईंग होम. जेन्ना 3 वर्साचो भुरग्याच्या बापायची गाडी पयर हाडली खंय कितल्याक सांगता तो हो ताजो बापायचो भाव फिलिपाचो भाव रुजार. तो खंय पुलिसान बायक दिली म्हणून हाडली ती घरा कडेन एक्टिवा. हो 3 वर्साचो भुरगो शॉन सांगता खंय कित्यो ती गाडी हाडली दाडा गेली. दाडा काडना दाडा खूंय आहा. दाडा हाडपानी हे भुरग्यान विचारप 3 वर्साचो भुरगो. जेन्ना ताका आवयन सांगलें खंय बाबा दाडा ना. मागीर तो विचारता खंय दाडाक त्या फोंडान घातला न्ही, चिमेची फोंडां घातला. आतां तें दादाचें घर. अरे आयकल्यार रडपाक येता मरे. ही बायल ताची रडटा रडटा. आवय बापूय येवपा आसा. आनी हो जो एक्सिडंट जाला आनी मेला पळय हाजो बापूय आनी हिजो घरकार हिजो पूत, यू नो वॉट, ताजो डॅडी हिजो घोव जाणटेलो रन्ना तो, ताजो घोव खंय बेडरिडन आसा. तो बाबडो पेंटींग करून तिचें पोट पळयतालो. आवयचें बापाय बेडरिडन वखदां पळयतालो. बायलेक कितें हाडून दितालो भुरग्यांक. कशें तेणें एडमिशन दिवून भुरग्याचें केलें तें आमकां खबर आसा. मनी कंपेन्सेशन इज नॉट गोना गिव देयर फादर बॅक, हर सन बॅक, और हर हजबंड बॅक. सो आय एक्सेप्ट हियर. म्हाका कसलेंच दया ना.
लज ना हांवें सांगलें बसतले म्हाज्या फॅमिली बरोबर आमी बसल्या सगळीं ताजी मांडोवपाक आमचे नावेली मांडोवपाची फॅमिली हांगा आसा फिलीप फेरेराची आनी नेबर्स आसा आमी हांगा टील एंड अंटील एंड अनलेस चार्जशीट जायना हांव घरा वचपाना म्हाका सांगलां तुका आमी करता गो प्रतिमा फाल्यां करता मंडे वचून हांव ते रावपाना तुमी चार्जशीट हांवें तुमकां 15 days टायम दिल्लो आयज म्हाका तो अपलोड जाल्ली जाय चार्जशीट जाल्ली जाय तेन्नाच हांव घरा वतलें 1 वर बसपाक पडून 2 वरां बसून 3 परत सीएमाकूय सांगलां पळय ही दशा पळय एक विधवा बायल एक येवन गोमेला माध्यम करपाक तिका शी हॅज टू बी ग्रिफी शी ती ग्रिफांत आसा बट शी इज सिटींग हियर पुलीस स्टेशनाच्या भायल्यान आयज एक राण बायलेक घुसपाक पडल्या एक विधवा घुसपल्ल्या ताच्या 3 वर्साच्या भुरग्याक आनी पळय 7 वर्साच्या भुरग्याक आनी आवयक आनी ताच्या भयण्याक न्ही भावाक न्ही ही लजेची गजाल आसा अंटील एंड अनलेस चार्जशीट इज डन आनी हांवें शुभम हू इज लुकींग इनटू दीस मॅटर PSI शुभमाक हांवें वॉर्निंग दिली आसा की वेज सून एज द चार्जशीट इज डन इट्स युअर ड्युटी टू कॉल दॅट बॉय रोहन रिबेलो हू फ्लू टू लंडन आफ्टर एक्सिडेंटल डेथ केल्ले आसा एक्सिडेंटल डेथ ड्यू टू रेग्युशियस ड्रायव्हिंग जे केल्ले आसा सेक्शन 281 सेक्शन 106 लागिल्लो आसा सेक्शन 281 ऑफ BNS जो लायल्लो आसा वॉट इट सेज 10 इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 year 10,000 अमावंट करपा पडटा आमकां तो भुरगो हांगा येयल्लो जाय तो काय लंडन पोर्चुगीज पासपोर्ट होल्डर न्ही तो 19 yearsचो ताका बापायन थंय वचून लिपयल्लो आसा आनी वयल्यान थंय वचून खंय तो आमच्या भुरग्याक न्ही भुतांक न्ही खंय चॅक्स धाडटा तेज्या केस काबार काय जावपा ना म्हाका गाडी मेळ्ळी काय जावपा ना व्हिडिओ बी पूण ताणें धाडिल्लो आसा ताणें सो मच ही चार्जिंग ऑन पावर एज आय सेड ही इज ऑल्सो माय नागरिकाल दिस ऑल्सो माय नागरिकाल बट आय वील स्टँड बाय द पीपल हू नीड जस्टीस आय वील फायट फॉर जस्टीस अंटील एंड अनलेस चार्जशीट इज डन हांव हालपाचें ना आमी हालतली उठली चार्जशीट कोतले पळय धाकली भुरगीं आयज बापूय ना अनाथ जाल्ली आसा ती भुरगीं सांगतात ना म्हणून आमी आतां जाली येयल्ली कितल्याक आमी 3:15 3:30 हांगा आयिल्लीं हे तरी तुमकां सगळ्यांक सांगलें पुलीस वॉज नॉट रेडी टू डू द चार्जशीट टुडे दे स्टील वॉन्टेड टायम दे वर गिवींग मी टायम फाल्यां पळोवया परां पळोवया हांवें सांगलें इट इज द होली वीक आमचो होली वीक म्हणून फाल्यां आमचो मोंडी थर्सडे परां आमचो गूड फ्रायडे होली सॅटर्डे मागीर इस्टर येतलो आनी तुमचें कांय जावपा ना म्हणून 15 दीस टायम दिल्लो आनी हांवें सांगिल्लें हांव फॉलो अप करतलें म्हणून वायट दिसता की आमी येवन हांगा रस्त्यार बसपाक पडले बाब जो आमचो पिड्यार जाला फिलिपाची आवय पळय मोर दॅन 80 years मायक येवपाक पडलें तिची बायल फिलिपाची बायल जी एक्सिडेंट पिड्यार जाला ती हांगा येवन रावली ताचे दोगांय भुरगे 7 वर्साचो पळय हो 3 वर्साचो शॉन तशेंच ताच्यो भयण्यो ताचे भाव आनी ताची क्लोज फॅमिली जे नावेली एक्सिडेंट जाल्लो आनी जे समथींग डिले जातालो चार्जशीट जायना आशिल्लो आयज म्हाका सांगपाक दिसता की रस्त्यार येवन बसल्यार आनी पुलिसांक टायम दिलो तरी म्हाका घरा वच म्हणलें ना आमी पुलीस स्टेशन हांगा ब्लॉक केलो सगळीं फॅमिली मेंबर्स आनी आमी सगळीं नावेलकारां हांगा बसलीं मांडोवची आनी आयज खंय तरी पुलिसान आपयलें आनी म्हाका सांगलें की दिस थिंग इज डन म्हूण चार्जशीट इज डन आतांच अपलोड केल्लो आसा 34 नंबर मेळिल्लो आसा आमकां हो पळय चार्जशीट इज ऑलरेडी डन सो 2 months इट वॉज टेकिंग फॉर दीस 15 days I came, I had given them time limit till 15. I today told them, I am giving you all time. We are not going home. आमी हांगा बसतलीं आमकां जेवण नाका उदो नाका काय नाका म्हणजे माय आमी सांगलें न्ही गो आमी रावतलीं आमी जस्टीस जाय आनी आय वील सी दॅट आय वील सीट वीथ दीस पीपल म्हणून आमी बसून रावले तांचे कडेन आतां 1.5 वरां भितर पळय चार्जशीट जाल्ली आसा हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता आनी दुसरें म्हणूंक सोदता नाव आय नो समवेर आय गॉट होप दॅट जस्टीस शॅल प्रिवेल हे जे अनाथ भुरगीं जाल्लीं आसा बापूय मोहन आयज खंय तरी ताच्या बायलेक ताच्या आवयक ताजो डॅडी जो बेडीचेर आसा मोर दॅन 80 years आनी ताजे फॅमिलीक खंय तरी जस्टीस मेळटलें म्हणून लॉ मिनिस्टराक सांगता तशेंच होम मिनिस्टराक सांगता CMाक बाबा लोकांक न्ही रान बायलांक न्ही जे अनाथ भुरग्यांक जे पूत मेला तिणी आयज घरा कडेन मातम करपाक जाय दूख आसा तांकां पूण आयज रस्त्यार येवपाक पडलें हांवें तांकां सांगलें रस्त्यार येवन बसल्यारच हें जातलें आनी खंय तरी ताणें म्हजेर विश्वास दवरलो पूण हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज चार्जशीट जाल्ली आसा म्हूण सांगूंक सोदता तुम्ही पळयतात GNH.